नमस्कार. गोवा टुडेत अविनाश जोशीचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. अठ्ठावीस मार्चाक नव्या सरकाराच्या सोपुतविधीक जय्यत तयारी. प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, 7 राज्यांचे मुख्यमंत्री धर्मगुरू सुवाळ्याक मुख्यमंत्र्यान घेतलो नियाळ. घरच्या सुवाळ्याक आमंत्रण. नवे गोय विधानसभेचे खासा अधिवेशन 29-30 मार्चाक. पहिल्या दिसा सभापतीची वेंचणूक, राज्यपालाचे अभिभाषण. दुसऱ्या दिसा अर्थमंत्री मांडटलो लेखानुदान. काँग्रेस नव्यान उबी करूंक जाय, शिस्त जाय. पक्ष विरोधी वावुरतल्यांचेर ॲक्शन जाय. पडिल्ल्या उमेदवारांचो AICC निरीक्षकाक रिपोर्ट. विजयाचो आरोप खंय सारखो न्ही. अमेरिकेत ह्युस्टन टेक्सासात गोंयकार जॉन डायसाच्या खुनाच्या प्रकरणात गोंय सरकारान लक्ष घाला. दूतावासाच्या संपर्कात. जॉनाचे फॅमिलीक आधाराचे उतर. आयतारा 27 मार्चाक दक्षिण गोंयांत 5 तालुक्यांनी वीज पुरवण खंडीत. बरोबर दक्षिणांतल्या 4 तालुक्यांनी उदका पुरवणय ना. PWDची नोटीस. अस्नी वादळाचो परिणाम. बेरेस्तारा शुक्रारा गोंयांत पावसाचो येलो अलर्ट. जगला गडगड मारून पावसाचो हवामान खात्याचो अदमास. जगला विशयी लोकांक सादूरकायेची शिटकावणी. आणि भारतात ऑक्टोबरात फिफा अंडर-17 वुमन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप गेमीचे सुवातींनी गोंय ना. पर्याय म्हणून गोंयच्या स्टेडियमांचो अभ्यास. फिफाचे अधिकारी गोंयांत. खबरो विस्तारान. 28 मार्चाक नव्या सरकाराच्या सोपुतविधी सुवाळ्याची दबाज्याची जय्यत तयारी. प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गडकरी, बीजेपीचो अध्यक्ष नड्डा, बीजेपीचे 7 राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि धर्मगुरूंक आमंत्रण. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सुवातेर वचून तयारेचो नियाळ घेतलो. बरोबर मुख्य सचिव, DGP, बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडे. पयलेच खेप प्रधानमंत्री सोपुतविधीक गोंयांत येता. लोकांनी आपलो घरचो सुवाळो समजून खंय सोपुतविधीक येवचे. आम्ही वेगवेगळ्या संप्रदायाचे जे धार्मिक गुरू असतात त्या सगळ्या संप्रदायाच्या धार्मिक गुरूंक आम्ही कार्यक्रमाचे इन्व्हिटेशन दिला. काही जणांनी कन्फर्म केला, काही जणांनी अजून कन्फर्मेशन दिवंक ना. सगळ्या धर्माच्या गुरूंक विशेष करून या कार्यक्रमा खातीर निमंत्रण फाल्यांपर्यंत पावयतले. सगळ्यांकडे टेलिफोनिकली सगळ्या जाणांक निमंत्रण धाडिल्लें आसा. उरलेल्यांक इंडिव्हिज्युअली इन्व्हिटेशन्स गव्हर्मेंटा कडल्यानूय वयतले. कार्यक्रमांक येवपा खातीर समेस्त गोंयकारांक हो सुवाळो तसो आसा, हो खुलो आसा. जेका जेका येवपाक जाय, जेका निमंत्रण पत्रिका कदाचित मेळिना आसत जाल्यार भायर पास एवेलेबल आसतलो. त्या खातीर सगळ्यांनी आपलें सीट हे 10 पयलीं तांच्यांनी आपलो सीट जो आसा हो ह्या सुवाळ्याचें इन्व्हिटेशन कार्ड घेवन भितर येवचें आनी बसचें. खास करून आमी नवनिर्वाचित सगळे आमदार तांकां ह्या कार्यक्रमाची निमंत्रण पत्रिका पावतली. नॉट ओन्ली म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्याच न्ही तर विरोधी पक्षाचे जे निवडून आयिल्ले आसा तांकांय सगळ्यांक निमंत्रण पत्रिका पावतली. सगळे मिनिस्टर्स, MLAs हांकां सगळ्या जाणांक इन्व्हिटेशन कार्ड्स ही धाडली वयतली. ह्या सगळ्यांनी आपले इन्व्हिटेशन कार्ड घेवन येवन हॉलांत बसचें आनी मॅक्झिमम PM ह्या कार्यक्रमाक सुवाळ्याक आसल्या कारणान 10 पर्यंत क्षमा प्रसाद मुखर्जीन एंट्री जावची आणि 11 ते 11:30 पर्यंत शपथविधीचो सुवाळो जातलो. पयलेच फावटी शपथविधी सुवाळ्या खातीर म्हणजे प्रधानमंत्री आणि होम मिनिस्टर हे राज्यांत येता. ही एक गोंयकारा खातीर अभिमानाची गजाल आसा. कारण भारतीय जनता पार्टीचे सरकार 10 वर्सांच्या उपरांत रिपीट जाता. हे भारतीय जनता पार्टी खातीर एक उमळशिकेची गजाल आसा. आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद तानावडे हे पर्सनली मॉनिटर करतात. गोंय विधानसभेचे 2 दिसाचे खासा अधिवेशन 29 आणि 30 मार्चाक जातले. पहिल्या दिसा सभापतीची वेंचणूक आसतली. चालू वर्साचे पहिले अधिवेशन आशिल्ल्यान राज्यपालाचे अभिभाषण पहिल्या दिसा जातले. दुसऱ्या दिसा अर्थमंत्री प्रमोद सावंत लेखानुदान
स्वरूपात नव्या आर्थिक वर्साचो अर्थसंकल्प मांडटलो। नवे विधानसभेचे पहिले अधिवेशन 40 आमदारांचे विधानसभेत भाजप सरकार अपक्ष मोगो धरून 25 आमदारांचो तेको। दोन दीस सेशन आसतले 29th and 30th March. Starting we'll have the election of speaker, then we'll have the governor's address. Then the third item will be nomination of members on the panel of presiding members. Then we'll have obituary and congratulatory references. Then assent to bills. The next day it will be supplementary demands for grants and the connected appropriation bills. Magigir presentation of the annual financial statement. Then vote on account for the year 22-23 will be taken up, and the Goa appropriation, the connected bill on vote on account. There will be nomination on the members of Business Advisory Committee. There will be suspension of rules under Rule 306 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business of the Goa Legislative Assembly. The motion will be in these words: this House resolves that in the current session of the House, only government business will be transacted during the session, and no other business whatsoever, including questions, calling attentions, and any other business to be initiated by a private member, will be brought before or transacted in the House during the session, and all relevant rules on the subject in the Rules of Procedure and Conduct of Business of this House will hereby stand suspended to that extent. काँग्रेस नव्यान उबी करूंक जाय, पक्षात शिस्त जाय, वेंचणुकेत पक्ष विरोधी काम केल्ल्यांचेर एक्शन जाय म्हूण काँग्रेसीच्या तिकिटाचेर पयलेच फावट उबे रावन पडिल्ल्या उमेदवारांचो सूर। AICC निरीक्षक रजनी पाटील मडगांवां दक्षिणेतले काँग्रेस कार्यकर्ते आनी उमेदवारांक मेळ्ळी। विजयान काँग्रेसीचेर बाण मारला म्हूण बोवाळ। रजनी म्हणटा वेंचणुके उपरांत अशें उलोवप बरोबर न्ही। काँग्रेसीचे निरीक्षक रजनी पाटीलान ब्रेस्तारा मडगांवां दक्षिणेतल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांक मेळून विधानसभा वेंचणुकेच्या परफॉर्मन्साचो नियाळ घेतलो। बुधवारा ती उत्तरेंतल्या उमेदवारांक मेळिल्ली। नव्या उमेदवारांक पक्षांतल्यांनीच वाट लायल्या म्हूण दुबाव। Placed my ideas for a roadmap for the Congress. Whatever has happened, but we have to look forward. We have to build a new Congress, a young Congress, new faces. And we have to work the way other parties are working 24/7. That winning has to be uppermost, but starting from scratch, from grassroots, building up a very strong base. 66% vote share has gone against the government. That means लोकांक खंय तरी हे सरकार नाका आशिल्लें, आनी I think as Congress party we have failed to convince the common people of Goa की बाबा जर काँग्रेस पार्टी आयली जाल्यार सामान्य मनशाक कॉमन मनशाक कसो फायदो जातलो, म्हाका दिसता तें वोट कॉन्सोलिडेशन आमी करपाक पावले ना। सो आमी आमच्या मॅडमीक सांगलेलें आसा की पार्टी नीड टू बी रिवॅम्प्ड। जे पळय मिस्टेकी जालेली आसात ते परत जावंक उपकारना। इनडिसिप्लीन पळय जे आसा तेजेर एक स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय, एक प्रोटोकॉल आसपाक जाय पार्टी भितर। कित्याक आमची पार्टी बिलोंग्स इन डेमोक्रेसी, सो वी आर व्हेरी डेमोक्रेटीक इन आवर एप्रोच, बट टुडे टायम हॅज कम टू बी लिटल बीट मोर स्ट्रिक्ट। आमचे जे एगेन्स्ट काम केलां, जे वॉट एवर हॅज हॅपन ड्युरींग इलेक्शन, जे आमचे लिडर्स कोण ब्लॉक्स आनी ते कोण काम केल्लो ते सगळें आमी रिटर्न कंप्लेन दिलो, एंड शी हॅज सेड, शी हॅज एश्युअर्ड इमिजिएटली शी वील टेक एक्शन ऑन इट। सो जे आमचे काँग्रेसी लिडर कोणें काम एगेन्स्ट केलें तेजेर एक्शन जातलें। रजनी पाटील म्हणटा एक्शन जातलीच। Yeah, there are some complaints of anti-party activities. We have taken a note of that, and definitely we will take a strong action against it. सेक्युलर मतां फुटिल्ल्यान खंय काँग्रेसीक मार बसलो। गोंयच्या निकालान अपेक्षा भंग। I was disappointed, not failure, but I was really disappointed because I was sure that Goa people will definitely go with the secular party, and that atmosphere was there, anti-BJP atmosphere was there. I was sensing that, but of course we did not anticipate the division in the secular votes. That was the division of secular votes cost us defeat. काँग्रेसी बरोबर युती करपाची चूक केली म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी आमदार विजयान बॉम्ब घाला म्हूण बोवाळ। रजनी म्हणटा सगळ्यांनी आपल्या पावण्यार बरें काम केलां,
वेंचणुके उपरांत अशें उलोवप बरोबर न्ही. What mismanagement he thinks is, I think we tried our level best. But now you have heard the thing of all the members. Was there mismanagement? I don't think everyone fought their own battle, and after elections we cannot express like this. That's what I think. प्रुडंटा खातीर सव्यो डायस. आयतारा 27 मार्चाक दक्षिण गोंयांत 7 तालुक्यांनी वीज पुरवण आसची ना. ताका लागून 5 तालुक्यांनी उदका पुरवणूय बंद. शेलड्या, कुंकळे, वेर्णा वीज उपकेंद्राचेर खात्याचे वर्सुकी दुरुस्तीचे काम आयताराय चलतले. ताका लागून काणकोण, साश्ट, सांगे, केपें, मुरगांव आनी धार बांदोड्या फोंड्या तालुक्यांनी वीज पुरवण आसची ना. बरोबर सांगे, केपें, साश्ट आनी मुरगांव तालुक्यांनी 160 आनी 10 MLD प्लांटाची उदका पुरवण जावची ना. अमेरिकेत ह्युस्टन, टेक्सासात गोंयकार जॉन डायसाच्या खुनाच्या प्रकरणात गोंय सरकारान लक्ष घाला. NRI ऑफिसर एन्थनी ह्या प्रकरणाचेर लक्ष दवरून आसा. थंयचो भारतीय दूतावासूय संपर्कात आसा. जॉनाचे फॅमिलीक मदत करूंक जाय ती करतलो म्हूण कार्यवाहक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. जॉनाचो एका अनवळखी व्यक्तीन तो काम करतालो त्या शॉपिंग मार्टांत घुसून गोळ्यो घालून खून केल्लो. ऑलरेडी म्हज्या NRI ऑफिसर्स एन्थॉनी जो आसा तो पर्सनली मॉनिटर करता. हांवें तेज्या फॅमिली कडेन कॉन्टॅक्ट करपाक लागला. आमच्या NRI ऑफिस थंयसरूय एम्बसी जी आसा त्या एम्बसी कडेन कॉर्डिनेट करून ताका जी मदत कितें आसा ती करता. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल ऑर्गॅनिक आणि कोल्ड प्रेस नैसर्गिक रितीन केला. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयलान आसा नीम, सेडरवूड, विटामिन ई आणि लेमन, जे केसांच्या मुळापर्यंत वयता आणि हेअर ग्रोथ वाडयता. लागींच्या सुपरस्टोर, फार्मसी आणि ऑनलाईन मेळटा. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल. संवसारीक टीबी दिसा आरोग्य खात्याच्या राष्ट्रीय टीबी निर्मूलन उपक्रमा सकयल पणजे GCCI हॉलात राज्यस्तरीय कार्यावळ जाली. आदी जागृतायेक दोनापावला ते पणजे आझाद मैदाना मेरेन सायकल रॅली जाली. 2025 मेरेन टीबी ना करपाची मोख पुराय जातली म्हूण दोतोर रुफीन मोंतेर उलयलो. गोंयच्या NTEP फाट्या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे 2021च्या मानांकनात ल्हान राज्यां मदीं दुसरी सुवात फावो जाल्या. Set the target of 2025 for the elimination of tuberculosis from our country, and health services under the able leadership of our directors and our very own Manish Gaonikar, who is a very hard-working boy. I know him right from his student days. Patients. So there is a lot of opportunity given by the government. I think people should use these opportunities. I congratulate Dr. Manish Gaonikar, our Directors of Health Services, and all the staff of NTEP for getting the second place in India for the award that they are receiving today. In terms of TB index, आमकां Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, Central TB Divisionan एक award announce केला. Second place in terms of TB index among smaller states in the country. We have secured second place, and the award is being given today at a function which is being held at Delhi. गोंयांत येवपी चडसो टुरिस्ट पणजे क्रूज बोटीर सांजे वतात. मांडवींतले हे क्रूज बोटींचे सर्विसीक वेगवेगळे कावंटर आनी एजंट आशिल्ल्यान त्या वाठारात टुरिस्टांचे गर्देत ट्राफिक जाम जावंक लागता. उपाय म्हूण GTDCन सिंगल विंडो बुकींग सिस्टम करपाचें थारायला. आतां खंय सगळ्या क्रूज बोटींचो कावंटर 1 एप्रिला सावन कावंटरार वा ऑनलायन बुकींग मदलो एजंट ना. राजधानी पणजेची मांडवी देग सांजे गजबजता. क्रुजाचेर येवपी टुरिस्टांक लागून शहराचे एंट्री एक्झिट पॉइंटार सांजे ट्रॅफिक जॅम.
कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स ते सांता मोनिका जेटी मेरेन ट्रॅफिक जाम जाय मेरेन ट्युरिस्टांच्यो झुंडी. तातूनच तांकां आवडूंक क्रुजाचे एजंट. दर एका क्रुजाचे वेगळे कावंटर आनी एजंट. ट्रॅफिक जॅम निस्तरता म्हळ्यार पुलिसांचे हाल. हाचेर उपाय म्हण कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान सगळ्या बोटींक आतां एकाच सुवाते वेल्यान सोडचे म्हूण ऑर्द काडल्या. GTDCची सिंगल विंडो बुकींग सिस्टमीची तयारी. We had a meeting with tourism along with our secretary, and it was decided that some of the vessels would be shifted to the tourism jetty at Pato because to reduce the traffic congestion on the road here. The road traffic is concerned, we've got a traffic police station there, and they have been regulating the traffic as much as possible. No, that is, they've already got about 10 vessels. They already much bigger capacity operating from their jetty. So they requested me to send some more vessels. So I would imagine they have the capacity, hence they requested to send vessels across. We are also having a tough time, but somehow we are having touch and go bases, and we've given them time slots to operate from. GTDCन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आणि सांता मोनिका जेटीवेल्या क्रूजवाल्यांची बसका घेतली. ही वेवस्था खंय बऱ्याक. रिवर बोट क्रूज ऑपरेट करता सगळे ऑपरेटर तांकां सगळ्यांक आपयल्ले. रिवर बोट क्रूज ऑपरेट करता ते COP जेटी कडेन मागीर कॅप्टन ऑफ पोर्टा जेटी कडेन आनी सांता मोनिका जेटी कडेन दोगांक सगळ्यांक आपयल्ली आनी सगळ्यांचे कंबायन मिटींग घेतलेली की तेंचे कितें सजेशन आसा वन विंडो सिस्टम स्टार्ट करपाक. सो आमचो वन विंडो सिस्टम कसो आसा तो तांकां एक्सप्लेन केलो. तांकां सगळ्यांक तो पटलो सुद्दां. तेंच्यांनी थोडी आमकां सजेशनां दिली. तेंची ती सजेशनां आमी कन्सिडर करतले आनी बाय फर्स्ट वीक ऑफ एप्रील सगळ्यो बोटींचो ट्रिपीक क्रुजाच्यो जितक्यो बोटी आसा त्यो सांता मोनिका जेटी वयल्यान स्टार्ट जातल्यो. म्हणजे क्यू सिस्टम आसतलो. प्रत्येक एक बोट एक लोक येतले. ना 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 कावंटर बिंटर सगळें एकूच आसतलो. आतां कितें सगळे बोट ओनर कितें करता मार्केटींग करता आपूण वचून कस्टमरांक मेळटा तशें जावचें ना. ते ऑनलायन सिस्टम आसतलो. लोक बूक करतले ऑर जे कोणाक बूक करपाचें ते कावंटराक येवन बूक करूंक शकतले नाजाल्यार ऑनलायन करतले. आतां कितें अननेसेसरी एजंटांक चड पयशे दिवचे पडटा म्हणजे टाउट्सांक जेचे चड पयशे दिवचे पडटा ते मातशें बंद जातले. टिकेट प्रायस तोच आसतलो. ब्युरो वांगडा सचिन सुर्लीकर. नव्या सरकारान उठाच्यो संविधानीक मागण्यो तडीक लावच्यो म्हूण संघटनेन मागला. 12% राजकीय आरक्षण शेड्यूल वाठार जाहीर करप आनी आदिवासी मंडळाची मागणी तडीक लावची म्हूण उठाचो फुडारी प्रकाश वेळीप मिडिया कडेन उलयलो. पॉलिटिकली रिजर्वेशन राजकीय आरक्षण हे राजकारणाक जे आसपाक जाय. घटनेनुसार कितें म्हणटात ज्या राज्याची लोकसंख्या जितली आसता आमी म्हणटात 12% सरकारान मागून घेतले आसा. सेन्ससा प्रमाणे कदाचित तितले जे आसा सो तो लुकआउट आमचे जे डिसिजन घेवपी आसात तो नक्कीच आमचे 12% आमचे आसचे अशें आमकां सगळे राजकीय ही आरक्षण आसचें. दुसरो शेड्यूल्ड एरिया म्हणजे ज्या गांवांतल्या ज्या पंचायतीची लोकसंख्या चड आसता ट्रायबल आसता अश्यो सरकारान सुद्दां आयडेंटिफाय केला. पण ताका ऑफिशियल स्टेटस मेळपाक जाय आनी हें काम डिक्लेरेशन आसा तें घटनेनुसार सेंट्रल गव्हर्मेंटान करप आसा. शेड्यूल्ड एरिया जावन नंतर जो ट्रायबल सब प्लॅन आसा तो गोवा गव्हर्मेंटाक जालो सेंट्रल गव्हर्मेंटाक सुद्दां आनी पूल करपाक एक्स्ट्रा फंड हाडपा खातीर सुद्दां सपोर्ट जाता. आनी तिसरो आसा तो ट्रायबल कावन्सील म्हणल्यार कितें आसता त्या एखाद्या त्या एसटीचे जे आमदार आसतात ते प्रतिनिधी आसात ते तांचे एक कावन्सील आसा. ट्रायबल जो फंड आसा TSP म्हणटा ट्रायबल सब प्लॅनाचो फंड आसा तो थंय तेजें डिस्कशन जाता. तेजे कितले आसपाक जाय हे ते ट्रायबल कावन्सील ठरयता. हे 3 प्रामुख्यान आमच्यो मागण्यो आसात त्यो केल्ल्यो आमी 2003 साकून सतत पाठपुरावो करीत आसात आनी हेतूंतल्यान सुद्दां अनेक आंदोलन जाल्लें आसात. ते 3 मागण्यो आमच्यो पेंडींग आसात आनी आमी सदांच फॉलोअप करीत रावतले की तो जातले बेगीन तेजो रिजल्ट मेळटलो. लोटली वेर्णा हायवे खातीर मारिल्ल्या झाडांच्या बदला पर्यायी वनीकरण प्रकल्प आराखड्याक गोंयच्या राना खात्याची मान्यताय लागतली. निर्वन सुवातीर वनीकरण करचे पडटले. ते खातीर आर्थीक तरतूद करची पडटली. हे सगळे करी मेरेन फुडले पावल उखलूंक मेळचें ना
अशें NGTन स्पश्ट केलां. लोटली वेर्णा हायवे स्ट्रेचा खातीर केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालया वरवीं 5.18 हेक्टर पर्यायी वनीकरण करचें पडटा. वेंचून येवन 7 दिसां भितर पंजाबात आप सरकार लोकांच्या कामाक लागलो. नवे जॉब खेरीज भ्रष्टाचार कंट्रोल करूंक पंजाबाच्या मुख्यमंत्र्यान हेल्पलायनूय सुरू केल्या म्हूण गोंयचे आपाचे फुडारी सांगतात. गोंयांत भोवमत आसूनय BJPचे सरकार खंय आजून चालीक लागना. गोंयच्या उद्देगा खातीर खंय सरकारान एंटी करप्शन हेल्पलायन करची. तसोच आम आदमी पार्टीचो एक सरकार घडलो तो पंजाबान आनी फाटल्या 2 आठवड्यान ह्या आम आदमी पार्टीच्या सरकारान इतले काम केल्ले आसा म्हणजे चिंतूंक सुद्दां शकना. 25,000 गव्हर्मेंट नोकऱ्यो आयडेंटिफाय केल्यो आनी ह्या फुडल्या थोड्या दिसांनी ह्यो नोकऱ्यो भरपाचें काम सुरू जातलें. आम आदमी पक्षाचे मुखेलमंत्री बाब भगवंत मानान काल एक व्हडलो अनाउन्समेंट केलो. ही हॅज अनाउन्स्ड एन एंटी करप्शन हेल्पलायन इन पंजाब. आयच्यान पंजाबान खंयच्याय गव्हर्मेंट ऑफिसान किंवा खंयच्याय गव्हर्मेंट कर्मचारीन जर ब्रायब मागलो, जर करप्शन करपाची प्रयत्न केलो जाल्यार ताजो व्हिडिओ किंवा ऑडिओ काडपाचो आनी डायरेक्ट ह्या नंबराचेर धाडपाचो. फाटल्या जे सरकार भारतीय जनता पार्टीन चलयलें ताजी ओपनली इंडस्ट्री बॉडीजान टिका केली की इतलो भ्रष्टाचार करता म्हणून सरकार. तेन्ना परत GSI आनी क्रेडायान एक प्रेस रिलीज दिली जी काल रिपोर्ट जाल्ली आसा. हांणी डिमांड केला की प्रमोद सावंत सरकारान सुद्दां गोंयान जसो भगवंत मानान पंजाबाक एंटी करप्शन हेल्पलायन चालू केला तसो गोंयान चालू करचो. आनी जो आज गोंयचे इंडस्ट्री बॉडीज गोंयान डिमांड करता तो तुमी तुमच्या स्वेरिंग इनान पयलोच तुमचो डिसिजन म्हणून तुमी अनाउन्स करचो अशें आमी तुमकां चॅलेंज करता. इतले मजगती बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस आणि ZP हेन्झिल फेर्नांडीसान कोलवा सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटाचें इन्स्पेक्शन केलें. प्रकल्पान मातसो बदल करून टँक घाल्यार पायपलायनी वेले 1.5 कोटी मायज खंय साल्वार जातले. मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवपाची तयारी. आनी अरावंड 330 पायप ती आनी 330 पायप घालपाक ही सुमार 3 कोट्यांचो प्रोजेक्ट तो उरला. सो तें जर तर आमी घायना आनी आसा तशें दवरलें आनी जी पायप घाल्लें ती तशी दवरली आनी ते 3 कोटी जे आहा ताजी 50%आन आमच्यांनी एक 15 MLD टँक हिंग कंस्ट्रक्ट करपाचो आनी ते 15 MLD टँकान जे सगळें ट्रिटेड वॉटर आहा ते टँकान ते दवरूं जाता एज अ स्टोरेज. एंड देन वी प्रोबेबली डू अ टाय अप with any of the hotel industry, any of the tourism or with the tourism department or the hotel industry for their CSR. This could be the first step of this government to achieve this, which will be a feather on their cap. And I would be happy to have this feather on the existing BJP government cap ki baba temi government घडून आमगेले कोलवाची सिवेज लायन आली ती बंद करून एक टांकी बांदिली आणि लोकांक पुरो डिसिजन दिले म्हणून. सो ओके, आय वूड ऑल्सो टेक एन अटेम्प्ट टू मीट द चीफ मिनिस्टर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत शुक्राराय पावसाचो येलो अलर्ट. शेनवारा पावसाचो नेट उणो जावंक शकता म्हूण गोंयची वेधशाळा सांगता. गोंयांत बुधवारा म्हापशां, सांखळे, वाळपय आनी कांय बाकीच्या वाठारांनी पावस पडिल्लो. बेरेस्तारा राती कडेन तसोच शुक्रारा गडगड जगलां मारून पावस पडूं येता. जगलां मारतना उक्त्या मळाचेर वावरूं नाकात. झाडां पेडां स्ट्रक्चरांचो आलाशिरो घेवंक नाकात म्हूण लोकांक सादूरकायेची शिटकावणी. तो ये जो सिचुएशन है वो कंटिन्यू रहने वाला है आज और कल के लिए भी. इन शॉर्ट वी आर एक्सपेक्टिंग द रेनफॉल एक्टिविटी टू कंटिन्यू फॉर 24th, 25th and 26th. There could be some reduction in rainfall activity on 26th, but 24th and 24th we are expecting rainfall activity to be almost as similar as that was on 23rd March. वार्निंग भी है थंडरस्टॉर्म अकम्पनीड विद लाइटनिंग के, और उसके साथ आइसोलेटेड जगह पे यानी कि 1 और 2 जगह पे नॉर्थ और साउथ गोवा के ऊपर विंड स्पीड्स भी हो सकते हैं थंडरस्टॉर्म के साथ 40 to 50, ओकेशनली गस्टिंग टू 40 to 50 किलोमीटर्स पर आवर. ऐसे विंड स्पीड भी हो सकते हैं. तो दैट वार्निंग इज़ देयर फॉर टुडे एंड टुमारो 24th and 25th. और उसके बाद वार्निंग जैसा सिचुएशन नहीं होगा, even if light rainfall will be there, light thunderstorms will be there, that may not be as significant. और उसके बाद अगर if there is any thunderstorm activity taking place or if there is any nowcast warning for thunderstorms or lightning over your area, please avoid working in open areas or open fields, or please avoid taking shelter under tall trees or structures which may be inviting lightning hazards.
मोपा एअरपोर्ट लिंक रोडाच्या भूसंपादना आड आव्हान याचिकेवेलो आपलो निकाल मुंबई हायकोर्टाच्या गोय खंडपीठान राखून दवरला. रायट टू फॉर कंपेन्सेशन कायद्या प्रमाण जमीन संपादीत जावंक जाय आशिल्ली म्हूण याचिकादार जमीन मालकांचो दावो. विमानतळा मेरेन बऱ्या कनेक्टिव्हिटी खातीर हो लिंक रोड सामको गरजेचो म्हूण प्रतिवादी केंद्र सरकारान हो प्रकल्प फुडें व्हरपाचेर नेट दिला. बार्जमॅन युनियन कामगारांच्या आरोपाचेर युनायटेड बार्जमॅन संघटना फुर्योत. फटीचे आरोप करून बदनामी चलयल्या. खंयच्याय बार्जीक कामाक नाशिल्ले. संघटनेचे वांगडी नाशिल्ले लोक कित्याक कितेंय उलयतात म्हूण संघटनेचो मानहानीचो दावो. पयशे खावन भायल्या कामगारांची बार्जीचेर भरती. बार्जीक कॅप्टन मास्टर ड्रायव्हर आसना असल्या आरोपांनी खंय तथ्य ना. आरोप सिद्ध करचे. नार्वेकर आहा पळय न्हू तो आमचो मेंबरूय न्हू कळ्ळें न्हू आनी तेणें तें इलेक्शन घातलां पळय न्हू तेणें प्रूव करचें तें कितें कशें कितें आहा तें तेन्ना 1 लाख 30,000 आमचें इलेक्शन घातलेलें तेणें प्रूव करचें कितें आहा सगळें. आनी सेकंडली आतां आमी कितें केलें काल डिफॉमेशनची जी केस घातलेली आसा सेक्शन 500 तो ताका फेस करून कितें आहा तो मेंबरूच ना आमचो युनियन ताका कशें कळटलें एलिगेशन घातलां काय ना तें. आतां जर एलिगेशन घातलां म्हणून आतां पुलीस कंप्लेन जाल्या न्ही सेक्शन 500 लायले ताका डिफॉमेशन केस रजिस्टर जाली. तुमी कंप्लेन केली? हय कंप्लेन केला येवनी फुडें कशें प्रूव करता पळोवंक जाय न्ही आमी कोणा कडल्यान पयशे घेतले ते. कॉन्फिडन्सान म्हणजे कशें हांगा एक सिस्टम आसा. एक म्हणजे पोती गांवकाराचो एक्सपिरियन्स एज युनियन प्रेसिडेंट म्हणून भरपूर आसा. 85च्यान तो प्रेसिडेंट म्हणून आसा. कमी न्ही ल्हान एक्सपिरियन्स न्ही. म्हणजे आमची एक सिस्टम आसा प्रत्येक गोश्टीचें. सपोज तुका आतां कंप्लेन लॉज करपा लायक कोणा ओनरा बद्दल तुजे पयलीं लेटर घेता आनी अकॉर्डिंगली आमी ते लेबर कमिशनरा कडेन फुडें वता. लेबर कमिशनरा कडेन गेलो म्हणजे एका दिसान जातलें. ताजेरूय खंय तरी सिस्टम करपाची की हेतूंच कितें कशा पद्दतीन तें सॉर्ट आवट करपाचें. डायरेक्ट अशें गेलो म्हणून तूं काडलो चॅक कितें ताका म्हणून जायना तें. ताजी सिस्टम आसा प्रोसिजर आसा ताका. युनियनाचो रोल कितें आसा? युनियनाचो रोल कशें आसा आमचो सुरवातीचो रोल अशें आसता. आमचो रोल फक्त GMOE आसा पळय म्हणजे गोवा मिनरल ओर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन जें आसा तांचे कडेन आमचे नेगोसिएशन्सान रेट फायनलायज करपाचें आमचो रोल. फ्रेट फ्रॉम लोडिंग पॉयंट टू द डिस्चार्जींग पॉयंट हें आमचो रोल. आनी ह्यो जेन्ना रेट फिक्स जाता तातूंतल्यान कितें मार्जीन आसा हें तांचें सोडून तांचें नेगोसिएशन जातलें कारणान तांकां खबर आसता सगळें कितें दिवप कितें ना तें. पण आमच्या वर्करांक कितें दिवचें हें थंय मेन्शन केल्लें आसता. एग्रीमेंट सायन जाल्लो आसता. हो एग्रीमेंट फक्त मिक्स जाता पळय. गोंयकार मास्टर ड्रायव्हर हे गोंयकारूच आसत न्ही. 100% कशें म्हणटात तुमी. सेलर कदाचित आसूंक शकता भायले कारण ते येतानाच बॅगां घेवन येता. सेलर म्हणून येता ताका मास्टर म्हणून जॉयन जावपाक मेळना हांगासर कारण तेजें एन्डोर्समेंट सिस्टम आसा. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान रेस्ट्रिक्शन लायिल्लें आसा. फॉल्स एलिगेशन नांव तुमकां कोण शेखर नार्वेकर फॉल्स एलिगेशन दिता फॉल्स एलिगेशन तो म्हणजे एलिगेशन घालतालें चुकीचो मनीस चुकीचें एलिगेशन घालता. भारतांत ऑक्टोबरांत फिफा अंडर-17 वुमन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप जाता. फिफा आनी फिफाची थळावी आयोजन समिती ही सर्त यशस्वी करूंक सगळे पर्याय तपासता. फुटबॉल मॅचीक निश्चित केल्ल्या सुवातींनी गोंय ना. मात कोविडाचे अरिश्टांत ऐन वेळार गरज पडल्यार पर्याय तयार दवरतात. फिफाचो म्हणयारो टुर्नामेंट डायरेक्टर जॅम यार्जा गोंयान खंय हे आदी सर्ती यशस्वी करून स्वताक सिद्ध केला. We needed to reevaluate the footprint in India because the pandemic is still here, it's not gone. The cases are spiking in many places while we are better than we were, but we don't know how long it's going to take. Therefore, we needed to take a look into the options that we have to make sure that the tournament is a success in India and also to guarantee and improve the development on women's football. Because as you know, a lot of the youth tournaments in the world has been cancelled due to the pandemic, most specifically also the women's tournaments. Therefore, this World Cup is very important to make sure that the girls 16, 15, 17 years old have a world tournament to play into. Well, in principle, we are not considering a single venue for the tournament. We still want to spread it over India in various cities. We just need to evaluate which is the safest option. So, again, as Goa did very well in 2017, as well as have
proven experience in hosting tournaments during the pandemic. It's a natural candidate to be evaluated in this stage. So it will include now the pool of options that we have before we can make a decision. सध्या शिगम्याचो सीझन हे बुलेटिन सोपयताना पळोवया फातर्प्या शांतादुर्गा कुंकळकारिणीच्यो सत्र्यो. आणि हे आज उत्सव आमी सत्र उत्सवान सगळ्यांक आमगेल्या कुंकळकार भाव भयणांक फातोरपी आनी आख्ख्या गोंयच्या भाव भयणांक हांव ही शुभेच्छा दिता. आमची देवीन कुंकळकारिणीन आमकां सगळ्यांक राखचें सांबाळचें आनी जे वायट आमच्या गांवांचेर व सगळ्यांचेर जाता तें पयस करचें. आमकां एकवटान मोगान भावपणान आमकां सांबाळचें आनी हो एकवट जो आमचे मदें आसा तो सदांच राखचो आनी दवरचो. जवळ जवळ 500 वर्सां पयलीं पुर्तुगीज गोंयांक पावले आनी ताणें भाटाभाट सुरू केली. ह्या वेळार आमची देवीक भाटोवपाची भंय आशिल्ली. त्या खातीर आमच्या पुर्वजांनी हाचो मूळ गांव तळयेभाट कुंकळे हांगा थंयसान ह्या फातर्पे गांवाक हाडली आनी त्या दिसा सावन आज पर्यंत ही देवी हांगा स्थापन जाल्ली आसा. अशे तरेची देवीक वर्सा एक फावटी आमच्या पुर्वजांनी मान दवरलो की आमी तुका जल्म गांवाक व्हरतले आनी तो दीस आज जावन आसा. आज जवळ जवळ 2 वाजता आमी देवीची पालखेंतल्या मुर्ती हांगसान कुंकळे जल्म गांवाक घेवन वतले आनी थिंगा हजारांनी लोक त्याचो भावार्थान भक्ती घेवन भेट घेवन उमेदीन घर वतात. आनी त्या नंतर परत सांची ही देवी परत आपल्या ह्या स्थानाक येवन ताची इच्छा आमी पुरी करता. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.